पावसाचो हंगाम सोंपल्या उपरांत मदींच आडवेळो पावस पडिल्ल्यान गोंयांत 13 वाठारांनी पिकांचें बरेंच लुकसाण जालें। सुमार 4165 हे शेतकारांक लुकसाणीक तोंड दिवचें पडलें। पुराय गोंयांत शेतकारांक सुमार 4.94 कोटींचें लुकसाण जालां। विधानसभेंतल्या लेखी प्रश्नाक दिल्ल्या जापेंतल्यान ही म्हायती उक्ताडार आयल्या। पावसाचो हंगाम सोंपल्या उपरांत मदींच आडवेळो पावस पडिल्लो। ह्याच पावसाक लागून गोंयांत जायत्या वाठारांनी हातातोंडार आयिल्ल्या पिकांचे बरेच लुकसाण जाल्ले। पावसाचे उदक शेतांनी सांठोवन भातांक परतून कोंब आयिल्ले देखून शेतकारांक बरेच लुकसाण जाल्ले। ह्या शेतकारांक लुकसाण भरपाई मेळ्ळी काय ना म्हूण विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो। गोंयांत पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून 13 वाठारांत पिकांचे बरेच लुकसाण जाल्ले। वट्ट 4165 शेतकारांक लुकसाणीक तोंड दिवचें पडलें। 872.5 हेक्टर शेतां नश्ट जाल्ली। सगळ्यांत चड म्हापशा वाठारांत पिकावळीची नाशाडी जाली। पुराय गोंयांतल्या शेतकारांक सुमार 4.94 कोटींचे लुकसाण जाले। दिवचल म्हालातूच शेतकारांक सुमार 1.27 कोटींचे लुकसाण जाले। विधानसभेतल्या लेखी प्रस्नाक दिल्ल्या जापेंतल्यान ही म्हायती उक्ताडार आयल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।